कळसा आमची भेटय थांव गायना स्वाधीन साग्रामेंता स्वाधीन साग्रामेंता स्वाधीन साग्रामेंता आमका भाषावन रावला तुझी देव आमची दुकान पुरसाय तुझे सरशिंदावून येता आमची कत बेजाराय सांगता स्वाधीन साग्रामेंता स्वाधीन साग्रामेंता स्वाधीन साग्रामेंता मोगाळ भावनो आणि भयणीनो, आयच्या ह्या बागी दिसा सक्रामेंताचें आराधन करच्याक संपूर्ण रितीन तयार जावन आमी हांगासर आयल्या. केदे व्हर ते बाग सोमयान आज आमकां फावो केला, कित्याक भायल्यान जायतो पावस येता. ह्या दिसांनी पावस आराम जाला, देवान आमचें मागणें आयकलां. ताच्या मदें इल्लोसो पावस उणो जाला आनी आमकां ह्या आराधनाक येवंक साध्य जालां. ह्या वर्त्या देण्या खातीर सोमयाक आमी अर्घां दिवया. तो सगळो वेळ सोमया सांगाता करसूंक, ताच्या सांगाता रावोंक, ताचे सरशी बसोवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक तो आमचो देव आनी आमी ताची रचना. आमचो तो सदांच मोग करता, आमची जतन घेता, आमकां रक्षण दिता. खंयसर जेजू आसा थंयसर रक्षण आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर मोग आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर दादोसकाय आसा, खंयसर जेजू आसा थंयसर समृद्धी आसा. तर ह्या पून तळार आमी आयिल्लीं निजाकी बागी जावन आसाव. सोमया सांगाता रावून ताची आशिर्वादां बेसांवां मागोवन आमचें जिवीत नवसरणेन भरलेलें करच्याक सोमी आज आमकां उलो दिता. तर आमी करसूंचो वो थोडो वेळ सोमया सांगाता संपूर्ण काळजान, संपूर्ण मोनान, संपूर्ण सक्तेन करसूंक आमी प्रयत्न करया. एक घडी बोर आमचो मान आमच्या सोमयाक आमी भागोवया. सर्गा संवसाराचो धनी
जेजू आमच्या सांगाता या उड्या रुपार ताचें दर्शन आमकां दिवन आसा आमकां आमी कालती करया आमी ना फावो जाल्यार सोमया सांगाता रावचें बाग ताचें तावन बेसांवां जोडचें बाग आज म्हाका तुका आनी आमा सर्वांक फावो केलां त्याच सोमया सांगाता आमी रावया ताची स्तुती आमी करया ताचें आराधन आमी करया ताच्या मनाक आमी गितां गावया म्हज्या उपरांत तुमी सांगा अर्गां तुका सोमया जेजू अर्गां तुका सोमया जेजू ओगळाप तुका सोमया जेजू ओगळाप तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू वंदन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू आराधन तुका सोमया जेजू नामान तुका सोमया जेजू नामान तुका सोमया जेजू प्रणाम तुका सोमया जेजू प्रणाम तुका सोमया जेजू मान तुका सोमया जेजू मान तुका सोमया जेजू नमस्कार तुका सोमया जेजू नमस्कार तुका सोमया जेजू प्रणिपात तुका सोमया जेजू प्रणिपात तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू महिमा तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू स्तुती तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू जय जय तुका सोमया जेजू होसाना तुका सोमया जेजू होसाना तुका सोमया जेजू वैभव तुजो सोमया जेजू वैभव तुका सोमया जेजू वाकणी तुका सोमया जेजू वखणी तुका सोमया जेजू गायतांव तुका सोमया जेजू गैतां तुका सोमया जेजू हर्सितांव तुका सोमया जेजू हर्षितां तुका सोमया जेजू वर्णितांव तुका सोमया जेजू वर्णितां तुका सोमया जेजू दिनवासतांव तुका सोमया जेजू वासतां तुका सोमया जेजू नावाडतांव तुका सोमया जेजू वाडतां तुका सोमया जेजू वंदितांव तुका सोमया जेजू वंदितां तुका सोमया जेजू गाजयतांव तुका सोमया जेजू गजयतां तुका सोमया जेजू वाकणतांव तुका सोमया जेजू वखणतां तुका सोमया जेजू उल्हासतांव तुका सोमया जेजू उल्हासतां तुका सोमया जेजू ओगोळसितांव तुका सोमया जेजू गळसितां तुका सोमया जेजू शाबासकी तुका सोमया जेजू शाबासकी तुका सोमया जेजू हालेलुया 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 तर मोगाच्यानो सोमयाची स्तुती करूंक आमी आयिल्लीं अरियेकलीं ह्या घडये एका गिता मुखांतर सोमयाची स्तुती आमी करया कित्याक आमचो सोमी आमचो रचणार आनी पोसणार हर एका दिसा दिसा आमकां गरज आसचें सगळें तो दिता हें जिवीत ताका पुराक जाल्लें सगळें सोमयान आमकां दिलां हें बरो आवो थंड पृथ्वी आनी सगळें बरो पावस हें सगळें आमकां दिलां जें कितें गरज आसा आमकां तें सगळें आमचो सोमी दिता तर दिनवाशी काळजान बरोवन उबी रावया आनी सोमयाची स्तुती करून गावया अनुदिना नन्ना कायुवा देवरिगे ವಿನೋನಿ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದ ವಂದನೆ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವಲಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ
ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ Alleluia, 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 Bosa मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो सोमयान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत केल्यांत विचित्र कार्यां तस्सो सोमी आमचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार आमची जतन तो घेता आमचे सांगाता आसा सरकार सोडून वेच्या पयलें त्याच सोमयान ताच्या आपोस्तलांक सांगिल्ली ती भोव बरवोशाची उतरां हांव तुमचे सांगाता आसतलो संवसाराच्या आखेर पर्यंत मातेवाचो वांचेल अध्याय 20 आनी 8 ओळ 20 हातूंत आमकां कळटा मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी पळयणारी जावन आसात ह्या पळयणांत सोमी आमच्या सांगाता आसा आमचो आदर तो आमकां चलयता आमी एकसुरी न्हय हर एका वाटेनी तो आमच्या सांगाता आसा कोणें सांडल्यारी हांव तुमकां सांडचो ना म्हणून तो आमकां इसाया प्रवादियाच्या ग्रंथान सांगता एक आवय तरी आपल्या जल्माल्ल्या बाळाक विसरात पूण आमचो सोमी आमकां विसरोवचो ना म्हूण ताणें सांगलां तर त्याच सोमयातय आमी विश्वासी रावया तो सोमी आमच्या सांगाता सदांच आसा तो जावन आसा आमचो राखणदार आमच्या हर एका कश्टांनी संकश्टांनी तो आमकां आदार दिता आमच्या सांगाताच तो आसा आमचो तो मोग करता त्याच सोमयातय हांवें आनी तुमी सदांच विश्वासी रावोंक आसा त्या सोमया बरी आमची जिणी आमी रुपांतर करूंक आसा त्या सोमयाच्या वाटेन हांवें आनी तुमी चलोवंक आसा कित्याक असलें कापोणें सोमयान आमकां फावो केलां तसो सोमी आमच्या सांगाता आसा आमची राखण करता म्हणून किर्तनकार किर्तन 9 आनी 1 साम 91 हातूंत आमकां आयकूंक मेळटा तर 3 उतरां ह्या घडये आमी आयकोवया म्हज्या उपरांत ह्या किर्तनाची उतरां तुमी सांगची म्हज्या उपरांत जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता परमोन्नत देवाच्या आश्रयाखाल रावता आनी सर पदवेदाराच्या सावळेंत वस्ती करता आणि सर पदवीधराच्या सावळेंत वस्ती करता तो सर्वेस्पराक म्हणटा तो सर्वेस्पराक म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजो आसरो आनी म्हजें कोटें आणि म्हजें कोटें तूं
म्हजो देव तू म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुझे दवरता म्हजो विश्वास तो तुका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो तो म्हाका निवारतलो शिकारेच्या पासांतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आनी मरणांतीक पिडेंतलो आपल्या पाकांनी तो तुका धामतलो आपल्या पाखांनी तो तुका धमतलो ताच्या पाकट्यां पोंदा तुका आसरो मेळटलो ताच्या पाकट्यामध्ये तुका आसरो मेळटलो डाल आनी खावाचे ताचे विश्वासीपण डाल आनी कावाची ताचे विश्वासीपण रातच्या आकांतांची रातच्या कांताची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची दिसा वेळार उपतेल्या बाणाची कसलीच भिरांत तुका आसची ना कसलीच भिरांत तुका आसची ना काळोखान बोंतले मारीचे पिडेक काळोखान भोंवतल्या मारीचे पिडेक दोनपारचे नाश करतेल्या कर्गाक दनपराचे नाश करतेल्या कर्गाक तूं भियोवचो नाय तूं भियोवचो नाय तुजे कुशीक तुझे कुशीक 1000 जण मरून पडतीत 1000 जण मरण पडतील आणि तुझ्या उजव्याक 10,000 आनी तुझ्या उजव्याक 10,000 तरी तुजे सरशी तरी तुझे सरशी कसलेंच वाईट पावचे ना कसल्यांच वायट पावचे ना करेंच खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय तू तुझ्याच बऱ्याक पळयतलो आणि नसत्यांक कसली माजुरी फावो जाता म्हूण देखतलोय आनी नसत्यांक कसली मजुरी फाव जाता म्हूण देखतलोय कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो कित्याक सर्वेस्पोर तुजो आसरो परमोन्नत देवाक तुवें तुजें कोटें करून घेतलाय परमानंद देवाक तुवें तुजे कोटे करून घेतलाय कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना कसलेंच वायट तुजे रेवचे ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना मारीची पिडा तुज्या तंबा सरशी पावची ना तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या पात्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक पत्राक तुजो पाय आदळना जावच्याक आपल्या हातांनी ते तुका सांबाळून धरतले आपल्या हातान ते तुका सांबाळून धरतले शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय शिवाचेर आनी सर्पाचेर तूं चलतलोय तारुण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय तारुण शिवाक आनी नागाक मस्तितलोय तो म्हजो मोग करता देखून तो तुजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो हांव ताका निवारतलो म्हजें नांव तो वळखता देखून म्हजें नांव तो वळखता देखून हांव ताका राखतलो हांव ताका राखतलो तो म्हाका उलो मारतना तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका जाप दितां हांव ताका जाप दितां आकांतांत हांव ताचे लागीं आसां आकांतान हांव ताचे लागीं आसा ताका निवारता आनी ताका सन्मान करता ताका निवारता आनी हांव सन्मान करता लांब हांव दिवन ताका ददोशी करता लांब हांव दिवन ताका ददोशी करता म्हजें तारण पळोवंक ताका फावो करता म्हजें नारायण पळोवन ताका फावो करता वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो किर्तनकारान सांगिल्ल्या प्रमाणे हर एका संगतींनी आमचो देव आमचे सांगात आसा आमची जतन तो करता आमच्या हर एका कश्टांत तो आमकां ताचो आदार दिता कित्याक तो आमचो सोमी आमी ताची पोरसां ताणें आमकां विंचून काडलां आमी बाईसर नोसा जाय उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण सोमी आमचे तावन आशेता तर त्या सोमयाची स्तुती आमी करया ताका आमी अर्गां दिवया आमच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आमची जबाब जावं दी अर्गां आनी ओगळाप तुका सोमया जेजू अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू जिविताच्या देण्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू आमचो मोग करताय त्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू आमची जतन घेताय देखून अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां अनवरांतले राखताय देखून अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू बरो पावस फावो केल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू बरीं वडयलां फावो केल्ल्याक अर्गानी ओगलाप सुमिया जेजू मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू सांता भक्तांचो आदार आमकां बसयल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू आमकां सांडी नाय म्हूण पुरवोसो दिल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू वाट सत आनी जिवीत जाल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू बरे याजाक धार्मीक फावो केल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू आयचो दीस फावो केल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू बरो देश आमकां लाभयल्ल्याक अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू ह्या पुण शेतान सेवा दिवच्या सर याजाकां खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू ह्या पुण शेताक हर एका वाटेन आदार दिवच्या सर्वां खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू वायट अनवरांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गानी ओगलाप तुका सुमिया जेजू एक घडी भर आमी मौन रावया आमच्या काळजांत हर एकल्याच्या काळजांत जायते उलय आसात मौनपणी तेच सोमयाच्या पांया तळ आमी समर्पून दिवया सोमयाची स्तुती करचें भाग सोमयान आमकां फावो केलां देखून आमी सदांच सोमयाची स्तुती करून
ताचे सांगाता रावोंक प्रयत्न करुया. मोगाच्या न्हू, आमचो सोमी आमची जतन करचो, आमच्या सांगाता आसचो, आमच्या कश्टान वरांनी आमकां सांगात दिवचो, ताच्या सांगाता रावचें, केदें व्हरतें बाग ताची स्तुती आमी केली. हें सगळें जिवीतच ताची स्तुती करूंक आमकां पावचें ना. जर हांव आनी तुमी आज ताची स्तुती करता जाल्यार हें ताणें आमकां दिल्लें अनेक देणें. तर त्याच सोम्याक आमकांच आमी समर्पून दिवया आनी आमी सांगया, बापा आमी तुजी जावन आसाव. तूं बापोय सारक्या मोगान आमकां सांबाळताय. संवसारी आशा कुशेलांक आमी सांपडून चलतना तूं आमकां मोगान सांबाळताय. आमच्या सांगाता तूं आसाय. आमी पाताक आदारन तुजे तावन पयस गेल्ल्या वेळार तुजो सांगात आमकां तूं दिताय. ह्याच बोगणांनी बरयल्लें गीत आमी उबी रावन गावया. हांव आयलां तुजेशी बापा, म्हज्या काळीज उगडापूंक तुका. आमचे थंय आशिल्लें सगळें उणें पोण ह्या कडये आमी सोम्याक समर्पून दिवया. आमी आदारलीं सगळीं पातकां खातीर सोम्याक लागचें बोगसाणें ह्या घडये आमी मागया. వినోని బుకాన్ పాన్ సంకో 105. सांगाता म्हणया Jeshi
तुका भरघोसून तुझेशी आयला बाबा आशीर्वाद दी म्हाका मोगाळ भावनो आनी भयणीनो सोमी सदांच आमच्या सांगात आसा आमकां तो बक्षिता बोगसाणें सोमयान आमकां दिल्लें वर्तें देणें पापा फ्रांसीस म्हणटा देवाक आमकां बोगसून पुरो जायना गई बागार आमकांच सोमयाक सरशी वचोंक पुरो जाता सोमी सदांच आमकां बक्षिता आनी आमकां बोगसाणें दिता तशेंच हांवें आनी तुमी सूख आदारल्या म्हज्या भावाक आनी भयणीक काळजान तावन बोगसूंक आसा कित्याक बोगसाणें देवाचें एक देणें देवान बोगशिला करीत हांव आनी तुमी बोगसूंक शकना जर देवान आमकां बोगशिलां जाल्यार आमी एकामेका बोगसूंक जाय बोगसाणें सोमयान आमकां दिवचें वर्तें देणें देखून ताणें आमकां मोगान रचल्यांत आमची जतन करच्या खातीर आमचो मोग करच्या खातीर ताची सेवा आमी सदांच करच्या खातीर आमकां हर एकल्याक सोमयान रचल्यांत पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर सोमयान एक आपोवणें आमकां दिलां तें आपोवणें जावन आसा आमी सदांच सोमया सांगात रावूं जाय सोमयाची खुशी करी जाय सोमया खातीर जिये जाय आनी हें सगळें जिवीत सोमयान आमकां दिल्लें संतोशान जिये जाय म्हणून सोमी आशेता मोगाच्या विधानांत आमी अशें म्हणटा सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासो तूं म्हज्या पेल्यासोय हांव मोग करतां कित्याक तूं ओर्तो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगांत जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां वय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो आमचो सोमी जावन आसा मोगूच मोगाचेर आमच्या सोमयाची बुनियाद जावन आसा देखून आमी म्हणटा देव जावन आसा मोग खंयसर देव आसा खंयसर सोमी आसा थंयसर मोग आसा थंयसर दादोसकाय आसा सगळें आसा त्याच सोमया सांगात आमी रावच्याक आमी प्रयत्न करया सबार पोटी आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेन मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सोमयाच तावन आमी पयस गेल्या सोमयाची वाट धरच्या बदलाक आमचीच वाट आमी धरल्या बाचावेची वाट धरच्या बदलाक नासाच्या वाटेन सबार पोटी आमी समकाल्या तर ह्या घडये सोमयाची कृपा मागया आमी आदारलेल्या सर पातकां खातीर सोमया लागीं बोगसाणें मागया कित्याक सोमी सदांच आमकां बोगसूंक तयार आसो आमचो देव ताणें साबार जाणांक बक्षिलां
त्या सोमयान कुर्सारतावनो ताका कुरीस दिल्ल्या दुस्मानांक बक्षिलां आनी मुळां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात तेच नेणांत तर हांवें आनी तुमी एकामेका बोगसूंक आसा ह्या घडये आमी प्राजिताची रीत करता आसतना आमकांच आमी सोमयाच्या हातांत समर्पून दिवया आमी आदारलेली एक पदकां ह्या घडये आमच्या उडासा घडयां प्राजिताच्या संस्कारा मुखांतर आमकां सोमी आमची पदकां बक्षिता तरी आतां आमी जराल रितीन आमची पदकां वळखून घेवया आनी सोमया लागचें बोगसाणें मागया आमची जबाब जावं दी बापा आमकां बक्षी बापा आमकां बक्षी लेखावरती वस्तूंची आशा केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी संवसारी वस्तूंचेर लबदाल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी वायट सवयांचे गुलाम जाल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी पाताक ओळखोंक गळाई केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी शेजाऱ्यां कडेन रागान रावुल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी मोसोर केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी वडिलांक मान आनी गौरव दिनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी भुरग्यांक क्रिस्ती माऊल्ल्या शिकोवंक आळसाय केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी आत्मीक संगतींनी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांच्या गरजांक पावोवंक फुडें सरानातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांक लुकसाण केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी बरीं पिंतुरां पळोवंक बरी न्हय आसली पिंतुरां पळोवंक कुशी वेल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी कोबरो केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांचें नांव भाड केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी गरजे भायर हेरांच्या संगतींनी मेतेर जाल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी सुटावें गुमसार जावंक प्रयत्न करिनातल्या खातीर बापा आमकां बक्षी वेळ पाड केल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी याजकांक धार्मिकांक फावो तो मान दिनातले खातीर बापा आमकां बक्षी हंकारान भरुल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी स्वार्थी जाल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी पोटपोडाचें जिवीत जियेल्ले खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांच्या गरजांक स्पंदन करिनातले खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांक अन्याय केल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी हेरांचे कश्ट पळोवन संतोष भोगुल्ल्या खातीर बापा आमकां बक्षी एक घडी बरो आमी मावून रावया आमी जायत्या रितीन पेल्याक दुखयल्लें आसा सबारपोटी आमीच स्वार्थी जाल्या सोमयान आमचो इतलो मोग केला जाल्यार ही सबारपोटी तसो मोग पेल्या थंय दाखोवच्यात आमी सुकोवन पडुल्ले आसा जायते आमी प्रयत्न करता पूण थोडे पोटी आमी सुलवता पूण आमी कांगाल जावचें नाका निराश जावचें नाका सोमी आमकां बक्षिता सोमयाची कृपा मागया सोमया आमची पातकां तूं बक्षी तुवें कुर्सार न्हू उजव्या कुशीक आसलेल्या सोराक सोमेत तुवें बक्षिलोय जाकेवाक तुवें बक्षिलें आनी सबारांक तुवें बक्षिलें आज तूं आमकांय बक्षिताय बोगसाणें दिताय आनी हेरांक बोगसूंक ही कृपा दिताय तर आमचें जिवीत सदांच तुज्या सांगातपणान जिवोवंक आमकां आदार दी आमी कुटुंबान जियेत आसतना तुका फावो जाल्ली ती जिणी जिवोवंक प्रयत्न करूंक आमकां आदार दी तुजे विणें आमी कितेंय करूंक शकना आमी कितें जावन आसा तें तुजें देणें ह्या जिविता मुखार आमी कितें जावंक पावतलें तें आमी तुका दिवचें आनी एक व्हरतें देणें जावन आसा सोमया आमकां तूं बक्षी तुज्या मोगात हांव न्हू पयस गेल्ल्यो घडयो ह्या संदर्भार आमी नियाळ्ळ्यो आनी की आमकां अरियेकल्या कळीत आसात त्यो सगळ्यो घडयो ह्या घडये नियाळूंक आमी प्रयत्न करता आमकां तूं बक्षी सांगात आमी गावया बोगो सोम्या पातकां मोची बोगो सोम्या पातकां मोची बोगो सोम्या पातकां मोची थोडी मिनटां मौन रावया आमी केल्लीं सर पदकाचे समयो आमी सोमयाक समर्पून दिवया मोगाच्या न्हू ह्या घडये आमकांच आमी समर्पून दिवया सोमयाच्या हातांत
समर्पून दिवया आमचें घराणें, समर्पून दिवया आमचें कुटाम, समर्पून दिवया आमचींच मोगाचीं मनशां, समर्पून दिवया हांगासर आमच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसुल्लीं आमची भाऊ भयणी. आमी हरी एकलीं कुटुंबांत जियेताव, कुटुंबांत वाडटाव, कुटुंबांत तावनूच आमी बापाच्या घरा वेताव. तर ह्या कुटुंबांत आमचें जिवीत जाता. कुटाम देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें, ताचो मोग कुटुंबा मुखांतर ताणें आमचे थंय दाखयला. तर ह्या घडये आमच्या कुटुंबाचें समर्पण आमी करया. हे कुटाम जावन हांगासर सोमयाच्या बोवारी ताचें आराधन, ताची स्तुती आमी करन आसाव. आमच्या कुटुंबांत सोमी रावोंक आशेता, आमच्या वावुरांत सोमी रावोंक आशेता. कित्याक तो आमचो मोगाळ देव, आमची जतन घेवचो. त्या सोमया लागीं आमी मागया आमच्या कुटुंबांत ती एकवट म्हणून, आमच्या कुटुंबांत ती माईपास. जेजू आमच्या संगता तूं राव, आमचें जिवीत संतोशाचें कर, उल्हासाचें कर, सदांच तुजे संगता रावचें कर म्हूण सांगून ह्याच बोगणांनी बरयल्लें हें गीत ह्या घडी आमी गावया. तुमी सर्वांनी उबी रावचें. कुटुंबान म्हज्या, वावुरान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. Winoni bukan pansangku Nura Adinendu. कुटुंबान म्हज्या, घरान म्हज्या, कुटुंबान म्हज्या, वावरान म्हज्या, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू मोगाळ तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये, जेजू जेजू तूं ये, रावोंक जेजू तूं ये. कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या एकवट दितो, कुटुंबान म्हज्या मायपास दितो, कुटुंबान म्हज्या
स्तुती आम्ही करूया आमच्या आतुबान सोमियाची स्तुती आम्ही करूया हालेलुया 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 मोगाच्या नो दायकन दिंबी घालात मोगाच्या नो सोमियाची आम्ही स्तुती केली ताचे जिवीत दिवचे उतर आम्ही ऐकलें आमच्या चुकी खातीर आम्ही बोगसाणें मागलें आनी आतां तस्सो सोमी आमकां ताच्या बेसांवांनी आशिर्वादांनी भरता आमची जिणी ह्या घडये ताच्याच हातान समर्पून दिवया जायत्यो विनवण्यो ते सावां घेवन ह्या पूर्ण शेताक आमी आयल्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी आयल्या जेजू ये तूं म्हज्या काळजान म्हूण आमी गायलें तो जेजू आमच्या सांगाता आसा तो जावन आसा सिनोदेचो देव आमच्या सांगाता चमकोवचो आमची जतन घेवचो तर ह्या घडये आमच्या हर एका गरजां खातीर आमी मागया आमच्या काळजा मनान जायत्यो गरजो विनवण्यो ते सावां आसात ती ह्या घडये ह्या पूर्ण शेतांत आमी आमचो पात्रोन जुजेवाजाच्या मुखांतर त्याच जेजूक समर्पून दिवया जें कितें आमी बावडटान मागता तें सगळें सोमी आमकां दिता मागा आनी तुमी घेतल्यात म्हूण सांगलां बोडया आनी तुमकां उक्तें जातलें म्हूण सांगुल्लो तस्सो जेजू आमची हर एक मागणी आयकता बावडटान आमी मागया ह्या घडये आमच्या गरजां खातीर मौनपणी आमी मागया कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसयलां तांचो उडास काडन तांचे खातीर आमी मागया मागया आमी पवित्र सभेच्या सर मुखेल्या खातीर आमच्या बाप साहेबाक आमच्या गुळी बापाक सर धार्मीक मुखेल्यांक सोमयान तांकां दिल्लें तें मिसांव उर्बेन सुटसुटीत रितीन करच्याक सोमी तांकां आदार दिवं दी म्हूण मौनपणी मागया समर्पून दिवया आमची कुटुंबां सोमयाच्या हातांत आमच्या कुटुंबांनी शांती समाधान मोग माईपास रास करच्या खातीर हे कुटुंबाचे वरास आमच्या तियेसेजींत आमी येदोळूच आराम केला आसता मनशापणान भरिल्लीं कुटुंबां जिवोवच्याक आमकां आपोवणें आसा आमच्या कुटुंबांत आसच्या सगळ्या कुटुंबादारांचो एक घडी भर उडास काडया हांगासर येवंक साध्य जायनातल्या खातीर आमची मालगडी आसात तशेंच पिडेस्त भाव भयणी आमच्या घरांनी जावं पुरो आस्त्र्यांनी ह्या आस्पत्रेंत आसात तांचो उडास काडया तांकां सोमींच आपडून दी गूण करून दी ताची गूण करची सकत आमच्या सर पिडेस्त भावा भयणी थंय वाळोवन दी म्हूण ह्या घडये मौनपणी आमी मागया उडास आमी काडया मणिपुरांत कश्टोवच्या आमच्या भावा भयणींचो आमची भाऊ भयणी थंय कश्टातात जायते कश्ट तांकां मेळटात तांकां आसरो ना जाला साबारांनी तांच्या मोगाच्यांक वगडायलां आनी तांच्याच गांवांत ती परकी कशी हें जिवन आसात ह्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक ह्या घडये ह्या सक्रामेतांतल्या जेजूक समर्पून दिवया तस्सो सोमी शांतीचो कुवार मणिपुरांत शांती समाधान रास करूंक आदार दिवं दी थंय आसल्या सगळ्या मुखेल्यांनी बरें मोन करन थंय शांती समाधान रास करच्या कामांत मेतेर जावंक सर मुखेल्यांची मनां उजवाडोवन दी म्हूण कालतेपणी मागया मागया आमी संवसाराच्या साबार गांवांनी अहिंसा सडते आसा प्रत्येक जावन फ्रांसांत ह्या दिसांनी जायते थंयसर हिंसा सोडोन आसा फ्रांसाच्या सर लोकां खातीर आमी मागया
थंयसर शांती समाधान रास जावं दी. तशेंच रशिया आनी उक्रेनात मध्ये जायत्या म्हयन्यांत हांव झुजू आनीकी मुखारून आसा. ह्या लोकांचो उडास काडया. ह्या गांवांत शांती समाधान रास जावं दी म्हूण खालतेपणी आमी मागया. ह्या दिसांनी आयिल्ल्या पावसा वरवीं जायते जण कश्टाल्यात. जावं पुरो घरदार वॉकडावन काडून गेलां. थोडीं देवादीन जाल्यांत. ह्या सगळ्या भावा भयणीं खातीर आमी मागया. देवादीन जाल्ल्यांक बरो देव सासणीक विशय दिवं दी आनी मुखार आमकां सगळ्यांक पावसाच्या अवघडांत राखून व्हरून दी. सुरक्षिताय आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हूण प्रत्येक रितीन आमी मागया. मागया आमी आमच्या कुटुंबांत आमच्या ल्हान भुरग्यां खातीर इस्कॉलाक वेच्या आमच्या भुरग्यां खातीर येदोळूच शिकपा वरास तांणी आराम केला. आमची भुरगीं युवा जाणां बऱ्या वाटेन समकोंक वायटाचो प्रभाव तांचेर पडना जावं दी म्हूण सगळ्या युवा जाणांक भुरग्यांक ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया. मागया आमी बेगीनच विश्व युवा जाणांचो संमेळ पोर्चुगलांत जावचार आसा. थंयसर संवसाराच्या साबार गांवांत हांव युवा जाण येतात. बाबसाहेबाच्या मुखेलपणा खाल वो युवा संमेलन जाता. आमच्या राज्यांत हांव साबार युवा जाण ह्या युवा संमेलनांत वांटेली जावंक वेतात. तांच्या सगळ्या युवा जाणां खातीर मागया. युवा सकत जावन आसा ती वर्ती सकत ह्या सगळ्या युवा जाणांनी क्रिस्ताच्या मौल्यांनी सोलोंक आनी थंयसर जावचे संमेलनान बऱ्या रितीन जावच्या खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. मागया आमी ह्या हप्त्यांत येवच्या हप्त्यांत आमच्या मंगळूर DSCच्या याजकांची रेतीर जाता. थंयसर रेतीरेक येवच्या सर याजकांक तांकां शिकोवण दिवच्या शिकोवणदाराक आमी सोमयाच्या हातान समर्पून दिवया. ह्या रेतीरे मुखांत्र तांचें आध्यात्मीक जिवीत बरें जावं दी. देव तांकां आशिर्वादांनी बेसावांनी बरोवन दी म्हूण खालतेपणी मागया. एक घडीभर मौन रावून आमच्याच गरजां खातीर मौनपणी मागया. सर आमची मागणी जेजून शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षितांव तशें आमची पदकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकांच आमी तयार करया. गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंता. सर्व
प्रार्थुया. देवा विचित्र साक्रामेंताकाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी राज करताय सासनाच्या सासना. जेजू मोगाळ तुये. जेजू मोगाळ तुये. जेजू जेजू तुये. नाव जेजू तुये. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्त थंय मुच्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, ह्या पून शेताक एक कुटाम जावन आमी सांगात आयल्या. सोमिया सांगात रावच्याक येदोळूस आराधना मुखांत्र सोमियाच्या मोगांत आमी एक जावन आसा. हायचो संदेश आमी नियाळसो जावन आसा. सोमियान आमकां हरी एकल्याक आपयलां. आमचें आपोणें आमी समजून त्या आपोण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवोवच्याक जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमच्या चलत्या जिवितान सभार पोटी आमकां दिल्लें तें मिसांव, आमकां दिल्लें तें आपोणें जिवोवच्यांत हांव आनी तुमी सलवाल्या. देखून आमी पाश्चात्तापावया. नितळ मोनान आनी नितळ काळजान हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमकांच आमी तयार करया. कालतेपणान सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गनिया उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो.
मातुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजू देवाजाक परजळीत मागणी आनी दुबळिकायाची जिणी जियोन तुझ्या पोरजेक देखी बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दितांव. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान नव्या जिणयेची साल धरूंक फावो कर म्हूण मागतांव. आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सारा 127 वर्सां जियेली. आतां हेब्रोन म्हणून आपयतात त्या कानानाच्या किर्यांत अर्बांत ती मेली. अब्राहमान येवन तिचे बसत दुका गळून रुदान केलें. उपरांत अब्राहम उठलो आनी आपले बायलेचे निर्जीव कूड थंय सोडून हितीता कडेन उलोवंक गेलो. ताणें म्हळें, तुमचे मदें वस्ती करून आसलेलो परको मनीस हांव. म्हजे मेल्ले बायलेक निकेपंक तुमचे मदें इल्लो जागो म्हजी सास्त जावचे खातीर दिया. उपरांत अब्राहमान आपल्या बायलेक साराक कानान देशांत मांब्रेचे उदेतीक आसा त्या मकपेलाच्या शेताचे दोलींत निकेपिले. अशें तें शेत आनी तांतली दोल निकेपाची स्वत म्हणून हितीत आनी अब्रामाक दिली. अब्राहम आतां उतार प्रयसो म्हातारो जाल्लो आनी सर कार्यांनी सरेस्परान ताचेर आशिर्वाद घाल्लो. आपले आस्तीचें कारबार चलयतल्या आपल्या घरांतल्या भोव मलगड्या सेवकाक ताणें सांगलें, तुजो हात म्हजे जांगे बंदा दवर. ज्या कानानगरा मदें हांव वस्ती करून आसा त्या कानानगराच्या दुवा मदली एक बायल म्हज्या पुता खातीर तूं विंचून हाडचो नाय. बगार म्हज्या देशाक वचून म्हज्या सैऱ्या मदली एक बायल विंचून हाडटलोय म्हणून सरेस्पराच्या सर्गा संवसाराच्या देवाच्या नांवान हांव तुका शपथ घेवंक लायता. सेवकान जाप दिली, पूण ती स्त्री म्हजे सवे ह्या देशाक येवंक काबूल ना जाय जाल्यार तूं आयलाय त्या देशाक हांवें तुज्या पुताक फाटीं व्हरचो. अब्राहमान जाप दिली, म्हज्या पुताक केदींच थंय फाटीं व्हरिनाका. म्हज्या बापायच्या घराण्यांतलो म्हज्या देशांतलो म्हाका भायर काडिल्ल्या सरेस्परान सर्गींच्या देवान म्हाका भास दिल्या. तुका आनी तुजे संततीक हो देश हांव दितलो. तो आपल्या दुतांक तुजे मुखार हांव धाडटलो आनी तूं म्हज्या पुताक एक बायल हाडूंक शकतलोय. ती स्त्री तुजे सवे येवंक काबूल ना जायत जाल्यार तूं सपोतांतलो सुटतलोय. म्हज्या पुताक मात्र खंयच्याय कारणाक लागून केदींच फाटीं व्हरचो नाय. इजाक बेर लसाय रोय तावन फाटीं येवन नेगेबांत वस्ती करून आशिल्लो. एक दीस सांजेर इजाक शेतांत भोंवंक म्हूण गेल्लो आनी दोळे उबारून पळयतना करी येता ती ताका दिसली. रेबेकानी दोळे उबारले आनी इजाकाकी तिणें पळयलो. कर्या वयली ती सकला देंवली आनी सेवका लागीं तिणें विचारलें, आमची शेतांतल्यान चलून येता तो मनीस कोण? सेवकान जाप दिली, तो म्हजो धणी. तेन्ना तिणें एका तुवाल्यान आपलें तोंड धांपलें. सेवकान इजाकाक आपणें केल्लें सकट सांगलें. इजाकान रेबेकाक आपल्या आवयच्या तंबांत भितर व्हेली आनी तिका आपली पतीन करून घेतली. इजाकान रेबेकाचो मोग केलो. अशें आपल्या आवयच्या मरणा उपरांत ताका बुजावण मेळ्ळी. देवाचें उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सुरेस्पराक दिन वसूया तो कित्याक बरो. सर्वेस्पराक दिन आसया कित्याक तो बरो. सुरेस्पराक दिन वसूया कित्याक तो बरो. ताचो मोग मितमीर नातलेलो. सुरेस्पराची अद्भुत कार्यां कोण तो वर्णीत, कोण तो पावतसी ताची कीर्त गाजयत. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सदनसांनी सगळ्यान नितीन चलतात आनी बरें आसलेले करतात ती सुभागी. तुजे परजेचो तूं मोग करताय सर्वेस्परा, तर म्हजोय उगडास कर. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. म्हजेशी गे सर्वेस्परा, म्हाका आदार दे.
तुज्या विसणाऱ्याचो संतोष हांवें बगीचो कर सुरेशपरा. तुज्या परजेचो संतोशान म्हाकाय संतोष बरीत कर. तुज्या लोकांच्या महिमेन म्हाकाय वांटो दी. श्लोक सर्वेस्परा दिनवसूया कित्याक तो बरो. उद्गार. येवा मुझे सरशी सोमेस तुम्ही कसरतल्यानो आनी वचन वावयतालो तुमकां विशय दिता म्हणटा सोमी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या. थंचो मुखार सलात वेता जेजून सुका गाटयार बसून आसल्या मातेव म्हणल्याक देखलो. जेजून ताका म्हळें ये म्हज्या फाटल्यान. माते उठलो आनी ताच्या फाटल्यान गेलो. उपरांत ताच्या घरा जेजू जेवणार बसून आसतना साबार सुंकागार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सोबें पंक्तीर बसले. हें फारिसेवांनी पळयलें आनी ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकागारां आनी पातक्यां सांगता काता जेवता कित्याक. जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसल्ल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देवाचें उतर घे. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सोमयान आमकां हरी एकल्याक एक मिसांव दिलां. आमच्या आपोण्याक सरी जाल्लें एक मिसांव सोमयान आमकां दिलां. जेजू ह्या संवसारांत येता आसतना बापा लागचें मिसांव घेवन आयिल्लो. बरी कोबार ताणें परगट केली. कश्टां तेल्यांक सावकासाय दिली. दया माया पासारचें वरास ताणें परगटलें. पातक्यांचो ताणें विशेश रितीन मोग केलो. आनी त्याच सोमयान ताचें मिसांव मुखारून व्हरच्यांक 12 जाणां आपोस्तलांक विंचलें. तांचे पैकी मातेव एकलो. आनी मातेवाच्या आपोण्या विशांत आयच्या सुवार्तेंत ताच्याच सुवार्तेंत मातेवाच्या सुवार्तेंत आमकां वाचूंक मेळटा. मातेव ह्या लेवी नांवान आपोवचो वो भाग्यवंतो सोमयान विंचून काडलेलो जावन आसा. ताची व्याप्त जावन आसली सुंक वासूल करचें. रोमा सरकारा खातीर तो सुंक वासूल करनासलो. तो एक जुदेव जाल्यार तो रोमाच्या सरकारा खातीर जुदेवालांचें सुंक वासूल कर्ण सरकाराक पावीत करतालो. सुंक वासूल करतना लेखाच्या किसडीत वसूल कर्ण इल्लोसो वांटो ताका दवरनो आनी कितलो वांटो सरकाराक दिवंक आसा तो सरकाराक तो दिवं नासलो. आनी समाजेंत ताका जियेत आसतना लोक पातकी म्हणून वलायतलो. कित्याक जुदेव समाजेंत सुंकागारांक कांय स्थानमान नासलें. प्रत्येक जावन जेजूच्या काळार आनी मातेवाकी तशेंच घडलें. तसोच लोक ताका द्वेशितालो कित्याक तो सुंकागार जावन आसलो. सुंका गाटयार बसून हरी एक दिसा सुंक वसूल तो करतालो. पूण केदाळा जेजून ताका आपयलें ताचें जिवीतच बदललें. सुंका गाटयार बसुल्लो तो जेजूच्या फाटल्यान गेलो. जेजून कितें म्हळें ताका. जेजून सांगलें एकच उतार ये म्हज्या फाटल्यान. जायते शिकोवण जेजून ताका दिवंक ना. एकच वाक्य ये म्हज्या फाटल्यान. आनी जेजूच्या उतरांक ताणें पाळो दिलो. जेजूचो फाटलाव ताणें केलो. आनी जेजूक ताणें ताच्या घरांत जेवण केलें. आनी थंयसर ताच्या सांगाता हेर सुंकागारी आसले. आनी फारिजेव आनी हेर लोक म्हणालो जेजूक उद्देशून म्हणालो आनी ताच्या शिसांकी उद्देशून म्हणालो तुमचो सोमी तुमचो मेस्त्री पातक्यां सांगाता काता जेवता कित्याक.
पूण जेजू कळीत आसलें मातेव एक वर्तो मनीस जातलो जेजून मातेवा थंय पातक्याक पळोवंक ना मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मातेवा थंय जेजून एक दुसरेच रितीन पळयलें मातेवा थंय एक सुवार्थेकाराक जेजून पळयलो मातेवा थंय एक आपोस्तलाक जेजून देखलो आनी मातेव सोमियाचो विश्वासी आपोस्तल जालो मात्र न्हय सोमियाची बरी कोबार ताणें बरपीनिशी बरोवन घाली आनी आमकां मातेवा प्रमाणे सुवार्थ आसा अशें सोमियाच्या सुवार्थेक तो साक्ष जालो सोमियाची सुवार्थ ताणें हेरांक परगट केली आनी जेजूची बरी कोबार तो जालो मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो मातेवा प्रमाणे मातेवा परी सोमियान आमकां एक आपोणें दिलां विविध रितीचें आपोणें आसा जावंक पुरो लग्ना जिविताचें आपोणें एक याजाक वा धार्मीक जावचें आपोणें ही सगळीं आपोणी देवा तावनूच येवची देखून एक आपोणें मेल आनी एक आपोणें इल्लेशें उण्या मोलाचें म्हूण आमी समजोवंक जायना अरी एक आपोणें येवचेंच सोमिया तावनो आमी खंयचेंय आपोणें जावं दी त्या आपोण्याक सरी जाल्ली जिणी जिवोंक आमचे प्रयत्न आमी करी जाय तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो सोमियान आमकां आपयलां देखून आमी संतोश पावया पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर आमकां अरी एकल्याक सोमियान नांवान आपयलां सोमियाचे पाटलावदार जावचें वर्तें आपोणें आमकां दिलां तर आज आमच्या आपोणें आमी नियाळूंक प्रयत्न करया आमच्या आपोण्याक सरी जाल्ली जिणी आमच्या कुटुंबांत आमी जिवन आसावंगी म्हणलें आमकांच आमी विचारूंक प्रयत्न करया आनी ह्या येवकारिस्तांत जावचो जेजू आमच्या आपोण्या प्रमाणे जिवोंक आमच्या आपोणें प्रामाणीक रितीन फुडें व्हरूंक क्रिस्ताच्यो बळवोन साक्षी जावंक खंयसर आमी आसाव थंयसर क्रिस्ताचो परजळीत उजवाड हेरांक दिवच्यांत आमचें जिवीत करसूंक अशें सोमिया सांगाता समकोवंक तसो जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान मेळ्ळी आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वस्व सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या दारोका आपले परचे खातीर सांजू जेवाजान कतकतीत मोगान भेटयल्ले मागणे आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका मानवालें हे जशे गुण आमच्या काळजांनी वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो कर या आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सोवे हासो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो संतोष बरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवाका सांजू सेवासा पासत आमी तुका दिन वाचतांव बावाडताच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळिकायाच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवित्र सभेचो रक्षण जावं फावो केलोय हें ताचें देखी बरीत परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान
आमकां सर्गीचो आदार दिता देखून वर्णोंक नुजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर दुतां भोगतां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रसना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात जावच्याक तूं पवित्र कर. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मुची कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान तीन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगात पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाटताचो गूट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करतांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगास देंवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पळय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकूळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेतांक तुजें पदळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. आमकां मरे देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदूत भगवंत जुजे वाच आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमकां दिल्लें तें मिसांव आमी प्रामाणीकपणान जिवोवच्याक जेजून शिकयल्लें तें मागणें सांगाता म्हणया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाव आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां दाळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त तुकाय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमान तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाची शिळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, या बागी दिसा तुझ्या आपोण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान दादोस केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुझ्या एकवटांची ओंची तान आमच्या काळजान चडय आनी सांजुचे वाजाच्या परसळीत शिकोणे आनी देखी वरवीं तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां गुरपा दी. या आमी मागताव आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रामीक आशिर्वादक जोडूंक तुमच्यो तकल्यो बागाया. सर पदवेदार देव दयाळायन तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारूं. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावाडतान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबा जिणी बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गींच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. पावसिले दीस तरी पावस म्हूण लेगीत नासतना व्हडा संख्यान ह्या पवित्र तळार सांजोजे वास बापा मुखांतर बरेपण जोडूंक आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक मोगाचो येवकार मागता आसतना तुमी भेटयिल्ले तुमचे सर्व इरादे सफळ जावन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या दिसाचें भक्तीपण चलोवन व्हेल्ले आमचे मोगाचे हांगासर ताणें वावर दिवन उपरांत सेमिनरींत ब्रदर्सांक शिकाप दिवन प्रस्तुत सांजुजे जुआम पावल दुसरो पूर्ण क्षेत्र बचपे हांगासर आत्मीक निर्देशक जावन सेवा दिवचे मानादीक बाप अनिल रोशन लोबो. मोगाळ याजाक बापानो तुमी आमकां आराधना मुखांतर जेजू सवें संगतपण दिलें. मीस आनी देवाच्या उतराच्या नियाळा मुखांतर आमच्या भक्तीपणाक आयच्या भक्तीपणाक तुमी आदार दिला. हांगासर आसल्या सर्व भक्तिकांच्या नांवान आनी पूर्ण क्षेत्राच्या डिरेक्टर मनादी आसिसी रेबेल्लो बापांच्या नांवान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमच्या मिसावाक सर्व बरें आमी मागता. कुमसाराक संगतपण दिवचें आनी कुमोग करचें फरंगी पेटे कोयंताचे याजाक मानादीक दिलराज बाब आनी मानादीक दिपाक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. कंदारांचे मुखेलपण घेवन सोमाने सैमन पायस आनी ताका संगात दिल्ल्यांक व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करच्या माने विवियन ते डिवायन वर्ड चॅनलार प्रसार करच्या मालाक माने स्टीफन मेंडीस आनी सर सिब्बांदीक देव बरें करूं. सांजुजे वास बापा मुखांतर देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. देखून बसया मुखाच्यान ह्या पुंथळाचेर पातयणी दवरून सुचेवाचा लागीं मागलें तो दिता म्हणल्या पातयणेन हांगासर बरयली सगळ्यांची तेसांव आसात. थोडी म्हाका समजनात पूण सुचेवाजाक समजतात म्हणल्या त्या विश्वासान हांगासर आमी हाडल्यान. कितें म्हाका समजलां कितें म्हाका बरोवंक जालां ती आमी बरयल्यान पूण उरयल्ली ताका कळीत आसा आनी बरयल्ल्या कळीत आसा. देखून हें सगळें ताच्या तेबेन दिता आसतना आमी सर्व पातयणेन ताचे लागीं मागलें मेळटा म्हणली खात्री आमकां धरूंक आसा. आनी उडास दवरुया केदाळाय तेसांव घालून वता आसतना दिंबयेरच पडोवन ते तेसांव घालया. कित्याक सकत आटापण आसचे दिंबयेर आनी त्या पुंथळार दिंबयेर पडोवन ताणें मागलें त्या खडपाक बुराक जावन उदक आयलें तर आमी दिंबयेर पडोवन जुजेबाजाक सांगाता घेवन मागता आसतना आमचो देव खंडीत जावन आमकां हें बरेंपण दिता.
हांगासर आयिल्लीं अर्गां सेकंड PUCंत डिस्टिंक्शन मेळोवन पास जाल्ल्याक अर्गां दिल्यांत मेळिल्ल्या बरेपणांक अर्गां तशें बरे मार्क्स मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत कामांत प्रमोशन मेळच्या खातीर फाटल्या सभा तेंपातान मागोवन आसली आनी म्हाका प्रमोशन मेळिल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात UKंत वर्क विजा मेळोवंक फाटल्या दिसांनी हांगासर आयिल्ल्या वेळार त्या सभा मुखांतर मागिल्लें ही वर्क विजा मेळिल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात ते सवा भुरग्याच्या देण्यां खातीर 7 जाणांनी मागला बरी भलायकी मोतेची कुडीची मेळच्याक 5 जाणांनी गव्हर्मेंट नर्सिंग सीट मेळोवंक PSI पुलीस कामांक परिक्षेंत पास जावंक कामांत वर्गवाण मेळोवंक दोगांक फिनान्शियल प्रॉब्लमांतावन सुटका मेळोवंक ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक भायल्या गांवचें पैन बऱ्यान जावच्याक भायल्या गांवची एग्जाम क्लियर जावंक भुरग्यान हटसण बरेंकन शिकोवंक दोगा भुरग्यांची खोंकली गूण जावंक दम उस्मड बरी जावंक उलयतना गागेवचे गूण जावच्याक मागला घरांत किरंट उणी जावंक हप्त्याच्या बाळश्यान आवयचें दूद खावंक ती आवय बाळश्या खातीर मागता आयर्लंड फॅमिली विजा एम्बेसीतावन अडकळ नासतना एप्रूव जावंक एकल्याचें हर्नी आनी गेड्डेचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक बरें काम मेळोवंक 8 जाणांनी मागला जाग्याचें हक्कपत्रां तशें RTC बऱ्यान जावंक घरांत संतोष समाधान मेळोवंक 6 जाणांक 6 कुटुंबांनी एकल्यान हर एक आयतारा मिसा कोसोवंक ताच्या मोतेक उजवाड मेळोवंक घरची मागतात आमाल पियोणे बिडी सिगरेट येतावन पयस सरोवंक 4 बरें काम मेळोवन बरो फुडार मेळोवंक मागला भुरग्याच्या शिकपाक संस्थेंतान कुमोक मेळोवंक भुरग्यांनी बरेंकन शिकोवंक जाणवाय मेळच्याक 13 जाणांनी एलर्जी गूण जावंक 7 जाणांक शुगर BP पाट पेंकाट गांठी धोंपरा बावळो दूख गूण जावंक 14 जाणांक शिकपा खातीर ऑस्ट्रेलिया वेतेल्याक PR मेळोवंक सेमिस्टर परिक्षेंत बरें अंक मेळोवन पास जावंक बरें उदक मेळोवंक पेंकाट पांय वाळचें गूण जावंक पांयांची सूज जिरोवंक अबुधाबीचें हेल्थ अथॉरिटी एग्जाम नर्सिंग पास जावंक एकल्याची जीब समा परतना ती समा जावंक एकल्याक जागो आनी घर जावंक हृदयांतले दूख गूण जावंक सांबाळ उणो आशिल्ल्याक तो चड जावंक मागता थायरॉयड वर्टिगो गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक 14 जाणांक दुबयांत इंटरव्यू दिल्ल्याक बरें काम मेळोवंक तकलेर जाल्लें गूण जावन सारकें चलोवंक जावंक एकल्याचें सामकोळ गूण जावंक 10वेंत फेल जाल्ल्या धाडटून सप्लिमेंटरी पास जावंक भयण मागता मादक वस्तू खावचें सोडूंक एकल्यान मोबायलान PUBG गेम सोडून ताच्या मोतीक उजवाड मेळच्या घरची मागतात एका भुरग्याक मिशीन नासता कान आयकोंक फावो जावच्याक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचूंक OET परिक्षेन बरेंकन बरोवंक मोतीक उजवाड मेळोवंक दोगांक बाळंटेर बऱ्यान जावंक त्यागांनी मागला दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक रीण फारीक जावंक 5 जाणांक एकल्याचें गँग्रीन गूण जावंक पक्षपाता गूण जावंक आज एकल्याची जावंक अशी युटरस सर्जरी बऱ्यान जावंक तिणें मागला राग उणो जावंक इंटरव्यू बऱ्यान संपोवंक कॅन्सर पिडेतावन गूण जावंक 7 जाणांनी मागला एकल्याचें हाय कोलेस्ट्रॉल उणें जावंक एकल्याची तकलेची दूख रक्ताची एलर्जी गूण जावंक 6.5 वर्साचो भुरगो चिरूक जावन हुशार जावच्या घरची मागतात जाग्या खातीर कुटुंबाच्यांनी करच्या दोशीतावन आनी कोर्ट केसीतावन सुटका मेळोवंक UK शिकोवंक आशेतल्याची आशा सफळ जावंक आशिल्ल्या गांवांक बऱ्या कामांची सांबाळाची विजा मेळोवंक दुबयंत तशें बिझनेस बऱ्या रितीर चलोवंक बेंगळुरांतल्या कुटुंबांचे प्रॉब्लम सॉल्व जावन बिझनेस बऱ्यान चलच्याक कॅनडा पाविल्ल्या कुटुंबांक PR मेळोवन बरें काम मेळच्याक भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक
फिनलँड प्रोसिजर एका कुटुंबांचें वेगळी जावंक एकल्याची आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक दुबयांत आसा केल्लें बिझनेस बऱ्यान चलोवन वेचाक उडासाची सकत पाटी मेळोवंक एकल्याचो पायदो गूण जावंक सोरेसीस पिडातोन संपूर्ण गूण जावंक दोगांनी मागला ह्या सर्व तेसावां खातीर आनी आमच्याय वैयक्तीक इराद्या खातीर आनी हांगासर ह्या पुणतळाक विविध रितींनी आदारसूंच्या सुदारसूंच्या हांगासर हें भक्तीपण चलोवन व्हरच्या पाद्र्याबांक कुमसारांक सांगात दिवच्या पाद्र्याबांक आनी हांगासर विविध रितींनी बरें मन दाखोवच्या हर एकल्याक जुजवाज बाप तांच्या काळजाचे अत्रेक आनी सांगाताच देवाची विस्तार आशिर्वादां दिवन दी म्हण मागता आसतना हांगासर आयिल्ली आमी हर एकलो आमचें आशिल्लें बरेंपण जोडूंक आसा म्हाका जुजवाजा मुखांतर मागल्लें तो खंडीत दिता म्हणल्या त्या विश्वासान आमी दिमी घालया हांगासर आसच्या एकामेका खातीर आमी मागया आयिल्ल्या हर एकल्याक ताच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ जावं दीत आनी घरांनी आसून टीव्हीचेर पळोवन कितें ते आशेवन आसात तांची आशा सुफळ जावं दी म्हणून हात वयर घालून एक आमच्या पळय एक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर आमी भेटोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुजी रास आमकां येवं तुजी कुशी सर्गात जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या मुशीदां तशी आमची बदकां आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरी कृपेन वरले समी तुजे सडता स्त्रियां भितर देव आनी सगळी गोड तुजे कुशीचे जेसू भगिवंती मरी देवाची देव नाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन महिमा पप्पा गणी पुताक आनी पवित्रज्ञा दसो दी दसो तानिस्तान ह्या पुणतळाची विशेषता दिंबयेर पडोवन ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेवचो हांगासर आयिल्लें भक्तीपणान म्हाका मेळटा म्हणल्या पातयेनीन ह्या नोवेनांत वांटो घेवया खंडीत जावन जुजवाज बाप आमकां कोणायकी रितें धाडचो ना आमच्या काळजाचे अत्रेक सुफळ करता देखून आमी दिंबी घालूंक जायनातल्या खातीर आनी घरांनी आसून बरें आशेतल्या खातीर ह्या नोवेना वेळी मागया भगेवन जुजे वासाची लदीन सोमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयकमका क्रिस्ता दयेन आयकमका सर्गींच्या देवा बापा देवा पुता संवसाराच्या तारका देवा पवित्र आत्म्या संदेशिमा त्रिंदाद एकास देवा गोंयच्या बेनवलेन जल्मल्ल्या सांजुजे वास बापा आपल्या आवय बापयच्या देवस्पणान वाडोवन आयिल्ल्या सांजुजे वास बापा दुबळी कायाची जिणी जिवन सुगुर्त जावन रित्या पांयांनी सगळे मिसांव काम केल्ल्या सांजुजे वास बापा सगळ्या किनारांत पवित्रपणाचो परमळ पासारल्या सांजुजे वास बापा श्रीलंकान दगदवन एक संपडलेल्या कथोलिकांची बिरमत पावल्या सांजुजे वास बापा मरिये मायेचो सेवाक जावन आपणाक मरिये मायेच्या हातान समर्पिल्ल्या सांजुजे वास बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नाच जावन वेच्या कथोलिक बोवार्थ जीव केल्ल्या सांजुजे वास बापा कोंताचे भक्तीभवन आदान मरिये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वास बापा कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयल्ल्या सांजुजे वास बापा देवाचेर बाबार्थ दवरून जिणेंत आयिल्ले सर्व कश्ट आनी वा धैर्यान सुसुरल्या सांजुजे वास बापा भुरग्यांक जल्म दिवचे भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वास बापा बाबार्थ सणून पयस गेल्ल्या शिळ्यांक एका गवळ्या काल हिंडा धाडूंक वावुरलेल्या सांजुजे वास बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशी हाडूंक पेसाडल्या सांजुजे वास बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले नोवेनाचे मागणे हे सांजुजे वास तूं आमचो शारोती जावन आसाय सर्गीत जावन देवाची बेसवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवान आमकां एक आदर्श वेसलेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेलफंक हेच वाटेन आमी चलच्या तुजे तावन प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांजुजे वास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुज्या जिणेन देवाचो परिमीत मोग तुवें भोगलोय
आनी तो सुमोग हजारो लोकां वांच्याक तूं सुटसुटीत जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट वगलयलेल्या सत्शी तूं धांवलोय तांकां जिविताचे उतार परगट कर सक्रामेंत दिवन देवा सत्शी हाडले हे मिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली म्हूण ना कश्ट म्हणले तुवें लेखले नाय असलो स्पिरीत आमच्या काळजांनी किर्लात घाल देवाचे उतार परगट करून आमची काळजां उर्बेस्त कर पेलाचे बाच्या विशयांची तूं आमकां शिकय सांजुचे वास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसल्यांचो तुवें विशेष मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकां तुवें पुसली तांच्या जिणेंत नवो भरवंसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडांच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मारिफात शिकयलां आसता जेजू सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्ट दिल्या तें पळोवंक आनी ताजे सेवेक लागून आमकां प्रेरीत कर सांजुजे वास ह्या संवसारी देवाचे हातेंतून जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सवय आसली आनी सबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय आज सरकार राजान देवा संगी तूं आसाय थंय जावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमच्या जिवान तुका उक्तें करता आमच्या जिणेंत ते कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा आमच्या गरजां तूं पाव आनी आमचे पासो देवा लागीं माग ह्या घडये ह्या म्हज्या गरजा पासत देवा लागीं विनंती कर सांजुजे वास देवाच्या मोगाळ वेंगेतावन केदींच पयस वचोंक आमकां सोडी नाका दुस्मनांच्या सर पासातावन आमकां राखून व्हर बावार्थाक आडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या मोठेन चलोवंक मरियमायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पयना उपरांत तुजे सांगता देवाच्या सगळींच्या घरांत ससनाक दिवचे भाग आमकां मेळाशें कर आमेन पिडेस्त भाव भयणीचो उडास काडया कोणा खातीर आमी मागता म्हण बसयलां त्या सर पिडेस्तांचो उडास ह्या घडये काडया सोमयाचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखीक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक सांपडलेल्यांतय तुजें काळीज कितलें मोवाळ मुडलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवाका सांजुजे वाजान आपले जिणी आनी मरणान जायतीं अजापां करून तीच मोवाळाई लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची बिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार हे घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया आज सांजुजे वाजाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो सांजुजे वाज सर्गीच्या राजांत बापाच्या एकवटांत आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा तुमी सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत बागेवनपणाचो मुकुट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक पावो आनी त्याच सोडून दारा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो आमेन Ogra
घेऊन तुझे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.